Just imagine. इश्टानो या दिसांनी गरमी खूप वाढल्या आणि या गरमेचेर मात करपा खातीर एक बेस्ट उपाय हांव तुमकां सांगता. ड्रिंक लॉट्स अँड लॉट्स ऑफ वॉटर. दिसाक 6 लिटर तरी उदक पिवपाकूच जाय खंय. जर बेश्टे 6 लिटर उदक पिवपाक जायना जाल्यार नो प्रॉब्लेम. हॅव दॅट कोटा ऑफ 6 लिटर्स ऑफ वॉटर विथ विस्की. यू विल फील मोर अँड मोर बेटर. ओके इश्टारो, तुमचे स्वागत जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन, प्रुडंट मिडियाच्या जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन आणि हांव तुमचो इश्ट परेश परब. Just imagine. चीफ मिनिस्टरान फायनली थारायलें की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाक ते मायनिंग पॅकेजी खातीर मेळटले. सीएमान सांगला की जून म्हयन्यान ते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाक मेळटले खंय गोंयच्या मायनिंग डिपेंडंट लोकांक खातीर 3000 करोड रुपयांची पॅकेज मागपा खातीर. हें मातशें चडच जालें पर्रीकराचें 3000 करोड. पण आमी जाणा पर्रीकराच्या ह्या रिक्वेस्टीक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग विल से नो. इनफॅक्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग म्हणटा की जून मेरेन आपूण PM असल्यार बरो आसा, आपलीच सद्या धडगत ना आणि खंय 3000 बी मागपाक करोड. आमी अशें आयकलां की चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकराच्या मनमोहन सिंग भेटीच्या दुसऱ्याच दिसा अलेक्स रेजिनाल्ड आणि विजय सरदेसाय यांच्यानी PMची अपॉइंटमेंट घेतल्या, खंय फिक्स करपाक लायला. कित्याक काय ती सदांच फाटल्यान मागीर कितें इंटरवेन्शन बीन घालून. ओके, लेट्स स्पीक टू अवर प्रायम मिनिस्टर वेदर ही विल हेल्प Goa CM, Goa and mining dependents of Goa. Just imagine. Honorable Prime Minister, our CM will be meeting you in June for 3000 crore package for mining dependents. You know everything what happened after mining ban. So hope that you will give our CM 3000 crore rupees. Money does not grow on trees. We know that. We know that. Only fruits grow on trees, not money. आमका खबर आहे. We know, okay. But tell me, we think that you will never give us our share. But forget that. How are the things going there in Delhi? We have heard that party is facing some problem because of your standoff with party president Sonia Gandhi. The last time we faced this problem was in 1991. Your last standoff with Sonia Gandhi was in 1991. Okay, now Rahul Gandhi is seen as future prime minister after you. Congress is going for a major step, huh? Paji, Congress is going for a major step. That some political parties are opposed to this step. क्या बोल रहे हो पाजी? अजून ही गजाल कोणाक खबरच ना. Nobody knows this. Even BJP is not declaring their prime minister candidate. Why are you putting this Congress secret on Gawar? The time has come for hard decision. Yes, I know. But it's too late now. By the time you pronounce decision, it is always taken on the other side. तुम्ही आता जागे झाले असता. आता भाटिका सराचो प्रोग्राम पळयता आसता जाय. Okay, please tell us, will you be giving us 3000 crores as a small help in return to Jayanti Natarajan's big mistake? Where would the money for this have come from? How do I know? Yeah? How कसं सांगू? You are known to be the India's finest economist. I know. You know everything, but you pretend. आमका कळटा ते सगळे कळटा आमका. You know it very well, sir, how Goa is struggling financially at present. Fiscal deficit is increasing. Loans are borrowed in the first quarter of financial year itself. The United States and Europe are struggling to deal with an economic slowdown and financial crisis. Look, sir, already you have tried a lot of patience. So just tell us whether you will give us money or not. Even then, we know our CM Manohar Parrikar will surely come out of this rough phase with flying colors. Every Goan has a full faith in Parrikar, you know. I have full faith. Are you too? Okay. By the way, what is your reaction on this entry tax? It will hurt small traders.
Okay, and what do you think about Madai diversion, Kalsa Bandura project and all? One state should not stop another state from seeking a better life for its farmers, for its youth, and Absolutely right, sir. Please tell this to your government in Karnataka. Will you tell them? I promise you, Okay, then give me another promise for all Goans that you will help us with mining package of 3,000 crore rupees. the world is not kind to those who do not tackle their own problems. म्हणजे प्राईम मिनिस्टर आमका स्पेशल पॅकेज केन्नाच दिवपा ना. हांवें पयलींच सांगलेलें बेश्टी टायम वेस्ट इंटरव्यू घेवन आनी Just imagine. overall interview suggests only one thing clearly, that is our Goan dreams are huge and fast like our Chief Minister Manohar Parrikar, and our Indian economy is slow like our Prime Minister Manmohan Singh. ह्या सरकारान आमकां आतां कितें करपाचें चिंतलां इश्टानो कांयच कळना. थंडेन चिकन खावपाक दिनात, गरमेन मटन मेळना, आनी आतां पावसान बेबे खावपाचेरय बंदी हाडटा. आणि पयलीं सगळ्यात 45 डेजाचो बॅन आतां 60 डेजार आयला. म्हणजे जून जुलय नुस्तें ना. हे कितें आमचो सुकोन बोंबील जावपाचो आसा लास्टाक अशें दिसता म्हाका. जाल्यार भाजी ना येता रे, पण ती आयज फाल्यां कितें कोण शिरें शे. ओके, सद्या गोंयान इतले प्रॉब्लेम आसतना BJPची नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मिटींग गोंयानूच कित्याक दवरपाक जाय आसली? सांगा पळया म्हाका, गोंयान कित्याक दवरपाक जाय? BJPची एक नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मिटींग म्हणजे खबर आहा कितें तें? 2 इफ्फी. 2 इफ्फींचो खर्च आमकां परवडटा रे कितें? न्ही हांव कितें म्हणटा, हांव सगळें बरें आसलेलें न्ही, सगळें म्हणजे रेवेन्यू बी जाल्यार एक सोड आसली, 4 मिटींगो दवर आसल्यो. पण आतां सद्या आमचे पळया न्हू तुमी कशें आहा ती सद्या. आनी नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मिटींगेक खंय सगळ्या प्रकारचो अरेंजमेंट करचो पडटा खंय. हें आनी कितें, आमी हें नरेंद्र सावयकरा कडेन उलयले, एक दीस नरेंद्र मोदी कडेन उलोवपाक जाय. नरेंद्र बाब, तुमच्या BJP नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मिटींगेक कोण कोण येतले गोंयान? न्हू त्या प्रमाणे आमकां कळटलो न्ही की अरे बाबा कितलो इतलो इतलो खर्च जातलो म्हणून. बरें, कोण कोण येतले मिटींगेक गोंयान? आमचे राजनाथ सिंग नॅशनल प्रेसिडेंट, लालकृष्ण अडवाणी, तशेंच नितीन गडकरी एक्स प्रेसिडेंट, बाकी सगळे आमचे सिनियर पार्टी ऑफिस बेरर्स, शिवाय सगळे मुख्यमंत्री आनीक वेगवेगळ्या स्टेटींचे आमचे ऑपोजिशन लिडर्स जे आसात ते सगळे जाण. अरे देवा, म्हणजे सीएमाक हुडको नाल्यार नाबार्डा कडच्यान आनीक 100 कोटी लोन घेवचें पडटा काय कितें? नरेंद्र बाब, कितें हे एक्झॅक्टली अरेंजमेंट केला म्हणटा पळय तुमी तुमच्या नॅशनल लिडर्सां खातीर, तो कितें कितें अरेंजमेंट केला? बाकीचो सगळो अरेंजमेंट. बाकीचो सगळें अरेंजमेंट? कसलो अरेंजमेंट आतां बाकीचो? आतां तेंचो हांगा बी अशें कितें भोंवड्यो बी मारपाचो प्लॅन आसा काय मू? न्ही, आतां ते डिपेंड्स. तो आमचे कडेन आतां प्रोग्राम येवना. तेंचो फुडलो बिसायड्स नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मिटींग कोणाचो भोंवपाचो कितें प्रोग्राम आसा जाल्यार तो आमचे कडेन अजून पर्यंत पावूना. आसत जाल्यार मागीर त्या प्रमाणे मागीर अरेंजमेंट करचो पडटलो. म्हाका पयलींच डावट आसलो हे नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मिटींगेक काम सोडून 4 धाम करपाक येता फक्त, आनी कित्याक येना गोंयान? आय न्यू इट. फाटल्या कांय दिसांनी मडगांव म्युनिसिपालिटीन बायोमेट्रीक अटेंडन्स मशिनाचेर खूब बोवाळ जाल्लो, तुमकां खबर आहा. पण आतां ती कॉन्ट्रोवर्सी सॉल्व जाल्या खंय. म्युनिसिपालिटीन आतां अशें थारायलां की जेंची भुरगीं मॅट्रीक फेल जाल्या तांकां बायोमेट्रीक अटेंडन्स सिस्टम कंपल्सरी करपाना, केन्नाच करपाना. म्युनिसिपालिटीचें म्हणणें इतलेंच आसा की जे मनीस आपल्या भुरग्यांक मॅट्रिकेचें म्हत्व शिकोवंक पावले ना तांकां बायोमेट्रिकाचें म्हत्व कितें कळटलें? कांयच कळपाना तांकां, अटेंडन्स करप ना काय. तर तुमचो बाबू वा बाय मॅट्रीक पास जावंक ना मू? नाजाल्यार आयजूच मेळा मडगांव म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर नाजाल्यार चेअरपर्सन तांकां आनी स्वताक रजिस्टर करून घेयात. ही संदी फक्त 2 दिसां खातीर. संदी साधू मनशांक. म्हाजो एक फ्रेंड म्हाका म्हणपाक लागलो इश्टानू की आपूण ह्या वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यान गोंयान रावपाना, आपूण तोंड घेवन वयता खंय तरी 1 म्हयनो. आपूण 1 म्हयनो येना, डायरेक्ट येता डिसेंबरान. हांवें म्हणलें कित्याक रे, अशें कितें जालां, तोंड कित्याक घेवन वयता गोंयांच्यान? तो म्हणपाक आपल्याच्यान आनीक लस सोंसपाक जावची ना. हांवें म्हटलें अशें कित्याक उलयता तूं? तो फ्रेंड म्हाका म्हणपाक लागलो पयलींच इफ्फी
आणि तितून ओनू नोव्हेंबरान लुझोफोनिया गेम्स, 2 इंटरनॅशनल इव्हेंट आणि 2 इंटरनॅशनल एम्बॅरेसमेंट. इतके सोसपाची आपल्याच्यान ताकद ना रे बाबा म्हणटा तो. तुमका म्हाका बी सोसपाची ताकद सोंपल्या आसा न्ही आ इश्टारो. बरें, ती तुमची ताकद मातशी खंय कमी जाल्यार एक बारीकसो विसव घेवन येया, फ्रेश जावन येया, मेळया विथ न्यू विगर एंड एनर्जी. हॅव सम मुस्ली पावर अँड लेट्स टेक अ ब्रेक. मेळया विसवा उपरांत. Just imagine.